ड्रग्जाचे सेवन करपी पर्यटक गोंयांत नाकाच अशें खर विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोवन विलेज सनबर्नाचें उक्तावण केल्या उपरांत केलें। सनबर्नाची वेवस्थापन पयलेच खेपे गोवन विलेजाची महोत्सवांत निर्मिती केल्या। पर्यटकांनी ह्या 4 दिसांच्या सुवाळ्याचो आनंद घेतना जापसालदारकी आनी पाशियेस काडचे तशेंच गोंयाकूय सुरक्षीत दवरचें असो उलो मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो। सनबर्न फेस्टिवलांत चोरी करपाच्या हेतान आयिल्ल्या 12 चोरांच्या टोळयेक कळंगूट पुलिशेन अटक केल्या। हे सगळे चोर महाराष्ट्रांतले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी दिल्या। गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू आशिल्ल्यान पर्यटकांची लूट करपाक तशेंच सनबर्न महोत्सवांत वांटेकार जाल्ल्या मनशांक लुटपाच्या हेतान आयिल्ल्याची ह्या चोरांनी कबुली दिल्या। तांचेकडे चोरी केल्ले म्हारग अशे उंचेल्या ब्रँडाचे 41 मोबायल फोन तशेंच गुळी वखदां सापडल्यात अशी माहिती वाल्सन हांणी दिली। कदम बशीन चोरयेक गेल्ले मंगळसूत्र सोदतना आक्षी पुलिसांक औरंगाबादाच्या बायलांची टोळी सापडली। तांची नांवां शीशा वासू काटगी टोकलू पिराय 26 आनी काजोल वासू काटगी पिराय 40 अशीं आसात। फुडलो तपास चालू आसा। देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पातळिल्ल्या लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ली गोरवां 70 म्हालांतल्या केरी वाठारांत सांपडल्यात। हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण काडप गरजेचें आसा, नाजाल्यार एका गायेक जाल्ली लागण हेर गोरवांक जावपाक शकता। तेच प्रमाण 70 म्हालांत व्हडा प्रमाणांत दुधाचें उत्पादन जाता। मात ह्या व्हायरसाक लागून 70 म्हालांतलें दूद उत्पादनांत उणाव जाला। तशेंच फाटल्या 15 दिसां सावन लंपी दुयेंस जाल्ली गोरवां ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत दिसपाक लागल्यात। हे संबंदीत गोरवा सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन कागाळ करून लेगीत तांणी हाची दखल घेवना। देखून आतां आमदार दोतोर देविया राणे हिणें हातूंत विशेष लक्ष घालचें अशी मागणी थोड्याव्यांनी केल्या। प्राकृतीक शेती वांगडाच शेतकारांनी आंतरपीक लागवडीचेर भर दिवची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला। मये मतदारसंघातल्या मये, नार्वे आनी चोडण गांवांतल्या बांदाच्या कामाची बुन्याद घाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। बिरेस्तारा मये पंचायत सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शेतकी खात्याचे संचालक नेविल आफोन्सो आनी हेर मांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांच्या हस्तुकी कांय शेतकारांचो भोवमान लेगीत जालो।
सभापती रमेश तवडकार हांचो अपमान करपी वक्तव्य केल्ले खातीर सांखळे भाजपा मंडळान आमदार विजय सरदेसाय हांचो निषेध केला। भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष आनी जिल्लो पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर आनी सांखळेचे नगरसेवक आनंद काणेकार हांणी विजय सरदेसायाचेर टिका केली। बुधवारा सांजे सांखळे बसकेत भाजपा महिला मोर्चाची उपाध्यक्ष स्वाती मायणकार, हरवळेचे सरपंच राजू मळीक आनी आमोणेचे सरपंच कृष्णा गावस हाजीर आशिल्ले। गोयचे गिरेस्त दायज कला आनी संस्कृती संवसारभरांतल्या रसिकां मुखार मांडपी गोवा विलेज हे सरकाराचे खूब तेंपाचें सपन आशिल्लें। सनबर्नान तें सपन प्रत्यक्षांत हाडलें। गोंयकारां मदीं प्रतिभेचें व्हड भांडार आसा, ताका योग्य प्रदर्शनाची गरज आसा। फुडले 3 दीस लोकां खातीर उमेदीचे आसतले। महोत्सवांत वांटो घेवप्यांक बरें संगीत, बरी प्रतिभा, बऱ्या डीजेचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी वागातोर गोवा विलेज सनबर्नाचें उक्तावण केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। ह्या वेळार 10,000 वयर थळावे आनी विदेशी पर्यटक उपस्थित आशिल्ले। हो 3 दिसांचो सुवाळो 28 ते 30 मेरेन चलतलो। ह्या वेळार ओर्रात गोंयकार सेरेना दर्स ह्या संवसारीक गोंयकार संगीतकारांच्या पंगडान खंवटे हांकां येवकार दिलो। फाटले 6 म्हयने सावन रेशनाच्या दुकानांतल्यान धान्याचो कोटा व्हरूंक नाशिल्ल्याची रेशन कार्डां रद्द करपाचो निर्णय नागरी पुरवण खात्यान घेतला। गोंयांतले जायते रेशन कार्ड धारक रेशन दुकानांतल्यान दर म्हयन्याक धान्याचो कोटा घेनात हे खात्याचे नदरेक आयला। देखून रद्द केल्ले रेशन कार्ड परत मेळोवपा खातीर संबंधितांनी तालुका नागरी पुरवण अधिकाऱ्या कडेन अर्ज सादर करचो पडटलो आनी धान्य कित्याक घेतले ना हाचे कारण खात्याक दिवचें पडटलें। मजगतीं रेशन कार्ड धारकांक 31 जानेवारी मेरेन धान्य व्हरपाक मेळटलें। पॅरा शिक्षकांक फाटल्या 5 म्हयन्यां सावन शिक्षण खात्यान पगार दिवना। मुख्यमंत्री आशिल्ले शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंताचें शिक्षण खात्याचेर लक्ष ना। ह्या खात्याचो कारभार राम भरोसे चल्ला। तशेंच शिक्षण संचालकाक तांच्या संचालक पदाची जबाबदारी सांबाळपाक जायना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला। ह्या शिक्षकांचो पगार बेगोबेग तांकां दिवचे अशी मागणी दुर्गादासान केल्या। फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान देवीची जात्रा सुरू आसा। सकाळच्या पारार धार्मिक विधी जाले उपरांत दनपरां आनी रातचो देवीक महानैवेद्य तशेंच भाविकां खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केलां। रातचे वेळार 10 वरांचेर शिबिकोत्सव जाल्या उपरांत श्रींची अंबारी रथांतल्यान मिरवणूक काडली। ही मिरवणूक पळोवपाक हजारांनी भक्त हाजीर आशिल्ले। देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीच्या भक्तांनी व्हडा प्रमाणांत हाजेरी लायिल्ली। तशेंच खाणा जेवणांचे आनी खेळण्यांचे मांड भक्तां खातीर भरिल्ले आसात।
बिरेस्तारा दाबोळी विमानतळाचेर पयले खेपेक केपर ट्रॅव्हलर्स कंपनीचे चार्टर फ्लायट किर्गिस्तान सावन गोंयांत पावले। ह्या चार्टर फ्लायटींतल्यान 185 प्रवाशी गोंयांत आयल्यात। विमानतळाचेर सगळ्या प्रवाशांक येवकार दिलो। ही फ्लायट दर 8 दिसांनी एक फावट गोंयांत येतली, अशी माहिती केपर ट्रॅव्हलर्साचे अमर धुमटकार हांणी दिली। उसगांव तिस्क वाठारांत 4 चाकी आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। हे अपघातांत स्कूटर चलोवपी मंजुनाथ हेमर गंभीर जखमी जाल्ल्यान गोंय वैजकी विद्यालयांत दाखल केला। मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण स्विफ्ट चलोवप्याचो दोळो लागिल्ल्यान अपघात घडलो। रस्त्याच्या रुंदीकरणा वेळार पर्राच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ली दुकानां गेल्ल्यान ह्या दुकानदारांक म्हापसा कदंबा स्टँडाचेर आशिल्ल्या सरकारी दुकानाचेर हालयतले, अशी माहिती म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर हिणें दिल्या। म्हापसा नगरपालिकेच्या बसकेंत हो थाराव जाला। हे शिवाय नगरपालिकेच्या प्रशासकीय बिल्डिंगेचें काम करप तशेंच म्हापसा PWD कार्यालयांत आशिल्ले पर्यटन कार्यालय हालोवपाचो निर्णय लेगीत जाला, अशेंय तिणें ह्या वेळार सांगलें। येरादारीचे नेम पाळात आनी रस्त्यावयले अपघात टाळात। भुरग्यांच्या हातांत वाहनां दिवं नाकात, असो संदेश दीत दिवचल येरादारी पुलिशेन मंगळारा सांखळे शारांत येरादारी नेम पाळपाविशीं जागृताय केली। होमगार्ड श्याम सुंदर गावस हांणी तर मृत्यूदेव यमाचो भेस केल्लो। यमदेव हे मोहिमेचें आकर्शण थारिल्लें। नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर दिवचल येरादारी पुलीस स्थानकाचे पुलीस अधीक्षक गौरेश मळीक आनी हेर अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला ही जागृताय केली। हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या दुचाकी चालकांक आडोवन तांकां येरादारी नेमाविशीं समज दिवन तांकां येरादारी नेमाविशीं म्हायती पत्रकां वाटली। भोंवतणच्या थळाव्या लोकांनी दिवचल येरादारी पुलिसांच्या ह्या खाशेल्या जागृताय मोहिमेक येवकार दिलो। तांतयां खंयच्याय पदार्थांत घालपाक बरी, चड करून खंयच्याय रेसिपीत ती घालूं येतात आनी तुमच्या कुडींत खूब बरें पोशण घालूंक शकतात। तांतयां उत्कृश्ट दर्जाचें प्रोटीन दितात, कोलेस्ट्रॉलाची पातळी सुदारतात, वजन वेवस्थापनाक मदत करतात। तांतयांनी अँटीऑक्सिडंट्स आसतात जे दोळ्यांक फायदेशीर असतात। तांतयांची एक व्हड गजाल म्हळ्यार तातूंत विटामीन D भरून आसता। रोग प्रतिकार शक्त नियंत्रित करपाक आनी तशेंच आमच्या कुडीक बरें फील करपी हार्मोन दिवपी आसा। जायत्या अभ्यासांत विटामीन D ची पातळी चड आसल्यार शांत भावना निर्माण जातात आनी विटामीन नाशिल्ल्यांक डिप्रेशन जावपाची शक्यताय चड आसता, अशें लेगीत दिसून आयलां। तांतयां मनशांक फकत विटामीन D च्या उणावा पासून वाचयना तर तुमच्या मेंदवाचें काम सुदारपाक मदत करता। मेंदवांतले पेशी पड्डे तयार करपाक मजतूय करता, जाका लागून तुमकां चड स्पश्ट विचार करपाक मदत जातली।
अमेरिकेतलो प्रसिद्ध नायगरा घसघसो तापमान देविल्ल्यान अर्दो अदीक गोठून गेला. सगळे कडेन झेल जाल्लो दिश्टी पडटा. तो सहसा गोठना, मात अंदू खूबच थंडी पडिल्ल्यान ताची ही अवस्था जाल्या. घडये फुडल्या कांय दिसांनी उदकाचो पुराय झेल जावपाची शक्यताय आसा. हांगा सेकंदाक 3160 टन वजना इतलें उदक सकयल पडटा. गोयच्या उदरगती विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन उलोवप केलें. सेंट्रल स्कीम सेक्टरा भितर केंद्राचो वांटो 60 आनी राज्याचो वांटो 40% आसता. पूण हे येवजणेक गोयचे बाबतींत 90-10 असो विचार करचो अशी मागणी आपणे प्रधानमंत्र्या कडेन केल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांक उसरा मुक्ती मेळिल्ल्यान पयल्या आनी दुसऱ्या वित्त आयोगाचो लाव आमकां मेळ्ळो ना. सभापती रमेश तवडकर नेमाक धरूनच काम करता. ताचेर टिका करचे पयलीं विरोधकांनी ह्या आदींच्या काँग्रेस सभापतींनी कितें केलां तें पळोवनूच आनी मागीरूच टिका करची. सभापतीचेर टिका करप्यांक भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन जाप दिल्या. भायल्यो ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत येवंक फावना. हो धंदो तरी गोंयकार टॅक्सीकारांच्या हातान उरपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हणलां. विमानतळ आनी हेर बाकी कडेन वचपा खातीर आतां जे भाडे टॅक्सीकार घेतात तितलेच भाडे तांकां ॲपार मेळपाक जाय अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. मोप्पा विमानतळाचेर सुरू जावपी टॅक्सी सेवेच्या फाटभुंयेर थळाव्या टॅक्सीकारां वांगडा ॲपाक लागून एक बसका जाल्या. दुसऱ्या बसकेन हाचेर कितें तरी तोडगो काडटले अशें तांचें म्हणणें. मडगांव शारांत दिसान दीस कोयराचे ब्लॅक स्पॉट्स वाडपाक लागल्यात. हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना. कोयर एकठांय करपी हे बेकायदेशीर रित्या कामाक लायिल्ले कंत्राटदार आसात. जांकां ह्या विशींची कागाळ केली जाल्यार ते उजो लावन ह्या कोयराचो विलो लायतात असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केलो. हाचे आदीं पॉवर हावस ते रेल्वे स्टेशनाचो रस्तो बंद करून उडयल्लो. आतां होवूय रस्तो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत बंद करून उडयतलो काय कितें असो प्रस्न सावियोन उप्रासलो.
गोंय सरकारान येरादारी वेवस्थापनाचे 12 बिरेस्तार करून उडयल्यात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केला। जुवारी पूल उक्तावण करचे पयलीं 4 दीस लोकां खातीर सेल्फी आनी सेलेब्रेशन करपाक सरकारान उक्तो केलो। ताका लागून व्हडा प्रमाणात ट्रॅफिक जॅमाचो त्रास लोकांक सोंसचो पडलो। लोक 4-4 वरां आडकून उरले। तशेंच पर्वरीच्या जंक्शना लागसारूय फाटल्या कांय दिसां सावन व्हडा प्रमाणात ट्रॅफिक जॅम जाता, पूण हाचेर सरकाराचें लक्ष ना अशें सार्दिनाचें म्हणणें। तुका जर कापास्ताद आसा जाल्यार आमचेर जे आरोप केल्यात ते सिद्ध करून दाखयात अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी विकास भगतान कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायाक दिल्या। आमच्या पक्षाच्या सगळ्या फुडाऱ्या कडेन आरे म्हळ्यार कितें रे म्हणपाची कापास्ताद आसा अशें म्हणीत भगतान तिडक उक्तायली। फाटल्या दिसांनी राजेश फळदेसायान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायाचेर आरोप केल्या उपरांत भगत उलयतालो। तुमचे घर, बंगलो, फ्लॅट वा व्यावसायिक आस्थापनांच्या बिलाची थकबाकी फारीक करच्या आदीं जर तुम्ही ते विकले आसत तरी लेगीत तुमचेर योग्य ती कारवाय जातलीच। कांय जाणांची जाल्यार कोट्यांनी रुपयांची वीज बिलां थकबाकी आसा। ही थकबाकी फारीक करूंक ना जाल्यार आमी तुमचेर केस दाखल करतले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान शिटकावणी दिल्या। वीज बिलाची थकबाकी फारीक करपा खातीर जाहीर केल्ल्या OTS येवजणेच्या उक्तावण वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयताले। खांडेपार न्हंयचेर आशिल्ल्या कनालाक भुंयार पडिल्ल्यान कनालाचें उदक व्हाळत वता आनी व्हाळ भरून व्हांवता। देखून मोलाचे धाट सांगोड वाठारांतल्या शेतांक उदक मेळना म्हूण शेतकारांनी नाराजी उक्तायल्या। शेतां करपा खातीर कनालाचें उदक पावना, देखून पंप बसोवन खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करची तशेंच कनालाची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी धाड सांगोड ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या। गोंयान टॅक्सीक मीटर नात, देखून हांगा येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक टॅक्सीकार लुटतात असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान केला। गोंयांतले टॅक्सीकार जे भाडे घेतात ते पर्यटकांक परवडना, देखून सरकारान टॅक्सीचे भाडे थारोवपाची गरज आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा।